पयलीं सुद्दां आतां रकोजीन बाब म्हणपाक लागलो डायरेक्ट तेणें म्हाका म्हणजे कोमदा सांकवाळे कोमदाक तेणें ब्लेम केलो फर्स्ट ऑफ ऑल की बाबा सांकवाळे कोमदा तुमी कांय एक्शन घेवना कितें करता सगळें न्हिदल्या अशें जायते उलयलो पूण फर्स्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदता कितें सांकवाळे कोमदाची आतां रिसेंटली निवडून येयल्या लास्ट 2021 आनी आतां परत हांव इलेक्ट जाला ते मरेसून हांव झगडटां जे चुकी केल्या फाटल्या कमिटीन न्हू ते आमी करेक्ट करिता आनी हे सगळें कितें जालां फाटले कमिटी कोणी आसलेले पळय न्हू ते हँड एंड ग्लव्स जाल्ले आहा फर्स्ट ऑफ ऑल केस घालता केसी वचना फर्स्ट ऑफ ऑल आनी स्टेटमेंट केल्लो आहा एटर्नीन की ती जमीन जुवारीचीच म्हणून तेका लागून आयज केस हारल्या म्हणून आमकां आतां एज अ मॅनेजींग कमिटी आमकां कोर्टान वचपाक मेळटा पयलीं ते मेळना आतां शेअर होल्डर सगळे मेळोन ती केस झगडटले पूण एक खंयची केस घालतले ते सारके फूल रूट बाय ताका सारके हें करचें पडटा इवन आमी जेन्ना कमिटीर आयले पळय न्हू आमी एडवायस घेतले सिनियर मोस्ट लॉयर मिस्टर कार्लोस फेरेरा आनी इवन ही इज माय गूड फ्रेंड आय एम ओपनली आय एम टेलिंग यू तेणें तर आमकां एडवायस कितें नेगेटीव दिलें कितें तुमचे फाटले जे कमिटी मेंबर जे आशिल्ले जुवारीन काम करताले हेंचो हेतू म्हणपाक ही केस हारपाक आनी हेंच्यांनी म्हणटा ती जुवारी ती लँड आहा ती खावयल्या आमचे रगत शिवशिवता पळय म्हाजे काटे फुगया सारके इतली बरी जमीन आमची कम्युनिटी जमीन ही जमीन कम्युनिटी जाणटेल्यांची वडिलांची आमच्या ही जमीन अशी खावप न्हू खावंक दिवप न्हू खंयचेच उलयता हांव हाडटा पेपर स्टेटमेंट केल्लो आहा पळय एटर्नी स्टेटमेंट केला जमीन तेंचीच म्हण ती तितून आमी केस हारल्या आनी एज आय एम कमिटी न्यू कमिटी म्हणटा कितें जाता फाटले कमिटीन केलां तें आमी परत ते केस आमी वचूंक शकना आमकां रायटू मेळना आमकां हें बेज मेळना वचपाक की आमी हारले म्हणून कोण हारले आमी हारोवना फाटली कमिटीन तेच्या मुद्दाम हारून घेतल्या आयज अशें जालें की सुमार 5:30 भितर बाब मारियानाचो फोन आयलो म्हाका अशें एक व्हडलें प्रॉब्लेम जाला मातसो यो म्हूण सो भायर त्या पासत येवपाक मातशी लेट जाली कशें आमी चेंज केलें हें पळय जालां सद्या हें आख्खें गोंय बरें जावपाचें आहा हें आतां स्टार्ट जावंक ना हें 2018 कमेस जाल्लें कशें ODP रिजनल प्लॅन हेचेर कशें चेंज करून नो डेव्हलपमेंट आहा तेंचेर सेटलमेंट करून बफर झोन आहा थंय हे सगळें आमचे ऑर्चर्ड आमची शेतां भाटां दोंगर सगळें पाड घालून हें केलां दीस इज नॉट आतां स्टार्ट जावंक ना पयलें स्टार्ट जालां आतां हांगाय पावले ते आनी बंद जावपाक ना बंद जातलें जाल्यार आमी एकवटांनी लढाई करपाक जाय आमी त्या खातीर सांगलां म्हाका काँग्रेसचो MP म्हूण पळय नाका साऊथ गोवाचो गोंयचो MP म्हूण पळय एकवटान आमी लढाया हांव विचारचो ना तूं कोणाचो खंयच्या पार्टयेचो ना गोंयकार जाल्यार बराबर येयात आनी आमी फायट करया फाल्यां आमची फुडली पिळगी विचारतली आमी मरोन वेतले ते आल्ले ताणें कितें केलें काय म्हूण कित्याक वोगी रावले ताणेंय पयशे घेतले काय म्हूण आयज पास दिता खंय लोकांक सांगता तुमकां भितर सरपाक पास वॉट अ शेम इन्सल्ट गोंयकारांक असली परिस्थिती जाल्या आमच्या गांवान आमच्या घरान भितर सरपाक आयज आमकां ते पास दिता म्हणटा हे भायले आयल्या पळय ते आनी तांच्या बरोबर आसा कोण गोंयकारूच पयशे घेवन तांकां एक जाले आय थिंक सो टायम टू लिबरेट गोवा आतां म्हणटा पळय ते जाणें आपणाचो प्राण दिल्लो रगत दिल्लें सुटका दिवपाक ही सुटका आमच्याच लिडरांनी तुका दिसता लिडर इनवॉल्व ना डिसिजन घेवपी सेक्रेटेरियटान बसून इनवॉल्व ना तातूंत नाल्यार कापासता कोणाक येवपाक आमी म्हणटा कम्युनिदादीची जमीन आयज कम्युनिदादीची जमीन कशी गेली कम्युनिदादीचे लोक इनवॉल्व ना आमी फूल तो एग्रीमेंट वाचला 1968 जुवारीक दिवं ना इट वॉज ग्वालियर बिर्ला करेक्ट ताचे उपरांत 1963 नांव चेंज जालें करून करून जुवारी एग्रो जालें ताचे उपरांत आतां पारादीप फॉस्फेट हे सगळें स्टडी केलां मनी चेंजींग हँड आयज हांव वालोर दिता फट्टे बाबा कडेन आमचो एक चुकून हें जालें म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं आमी एडवोकेट अशें गेल्ले आनी ते गेल्ले आनी जेन्ना आमकां म्हणलें अरे हे कम्युनिदादीचे आमी चल या म्हणे हांकां कोणाक उपकारना मागीर आमकां कळ्ळें ते फायट करूंक सोदता म्हूण ताजे उपरांत आमकां आमी मेळोंक ना आयज मेवता आमी
बट कोणून आयले ते फायट करूंक सोदता कित्याक कोमुनिदाद केस पिड्डेर जावंक ना तेन्ना. एम आय रायट? प्लीज करेक्ट मी. केस भायर उडयल्ली कित्याक कोमुनिदादीचे पळय तेन्ना कमिटीन हाडले ते केस एटेंड जायना हाडले हायकोर्टान. जुवारीचेर तेन्नाच डिसायड जावपाचें दॅट लँड बिलोंग्स टू कोमुनिदाद गिवन ऑन लीज. आनी हे केसीक वचना म्हूण फायनली कोर्टान सान ती केस भायर उडयली. दिस इज अ फॅक्ट. सो दॅट वॉट एवर मनी दॅट टेकन आयज कितें जाता? आयज विकीत आहा. But there is a condition. It is linked to that flyover. It is linked. तो flyover तर येत जाल्यार आनीक निसंटन जातले बिकॉज एज पर द OLS म्हणटात लिमीट पळय आसता हायट लिमीट त्या लिमिटा वयर कोणें कन्स्ट्रक्ट करूंक जायना. त्या लिमिटा वयर तर जायत जाल्यार प्लेनां देंवपाक ना. हे गोंयच्या इंडियाच्या सरकाराची रूल न्ही. This is of ICAO guidelines, International Civil Aviation Organization. आणि ताजे प्रमाणे इंडियाच्या सरकारान एक कायदो पास केल्लो. त्या कायद्या प्रमाणे 1934 की हायट रिस्ट्रिक्शन आसपा जाय. झाड जावं बिल्डींग जावं कितेंय जावं. आणि त्या खातीर आतां सद्या लास्ट सेशनान त्या कायद्याचें नांव चेंज केलां. भारतीय वायू एक्ट ते केला. बट डिट्टो आसा. हो पॉलिटिकल इशू न्हू. हो आमगे गोंयकारपणा इशू. आमगे गांव सांबाळपा इशू. कॅप्टन काँग्रेसांतलो हांव TMCंतलो आमगे रोकोजिंबा MLA बरो आहा इंडिपेंडंट. आमी सगळे एकठांय कितें येयले हिंग पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म न्हू हे आमगे गांव सांबाळपा प्लॅटफॉर्म. सो इरिस्पेक्टीव ऑफ एवरीथींग आमी एकठांय जाले. थंय आमगे कोंकणी भावांक तेंगे 5 मन्न जालीं गेले ते 6 म्हयन्याक. तांकां तेंगेले मुसुंडी वचों मेळना लासपाक. तेणी आतां रेमेत ते मुसुंडी व्हरों पडटा. अरे आमगेल्या गांवां आमकां आमगेली मन्न लासपा मेळना जाल्यार कितें फायदो आसा मुसुंडी सांग तूं म्हाका. मनीसपण पूण दवरया मरे. गव्हर्मेंटान इल्लें मनीसपण दवरूंक जायें. मनशागे निमाण तें रिच्युअल तें पूण कायद्यान रायट तें बरे भाशेन ऑनरान तें दिवपा जाय. थिंग रस्तो ब्लॉक करून दवरला आनी तांकां मुसुंडी वचों मेळना. तुका दिसता हें अनफेर म्हणून? This is not we cannot tolerate this. एक लिमीट आसता मनशान पासियन्स काडपाक. तेंगे मुसुंडी बंद करपासून तुमकां जाय म्हणजे तुमी खंयची आमची कितें समस्या तुमी आमी गोंयकार सामके बारीक म्हणून तुमचे मुखार तुमी दिल्ली आयट बेंगलोर सयन आमी कितू कंट्रोल करूं सोद तें जावपा ना करपाक. आमी आतां गोंयकार एक फावट उठले आनी आतां कोट्टो तेंकां कितें ते सांगता आमकां पासीस दिता म्हणून. आमगे गांवांत आमी पासीस दिवपाक कोण आमी खंयचे रे बाबा. आमी बेंगलोर सयले दिल्ली सयले आमी पासीस इश्यू करपाक. आमी गोंयकार आमी जालेय बिल्ला. हो आमगेलो मूळ गांव. हांव सारको गांवांत कुट्टाडीचो पूण रावताय बिल्ला इतू वर्सां. म्हजी माय हे गांवची. ओके हे इतले एरियाज आमी भुरगेपणार जोत नासता बेश्ट फायन भोंवन काडले आमी. आनी हे सांगता आमकां तुमी हिंगा काय म्हूण. हें फॉर इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी एफिलिएशन्स आमी गोंयकार म्हूण मुखार वतले. आउटकम मेळटा तुमकां चोवपाक. What are the future plans? म्हणजे आता किती what are the immediate Strategy. plans? होय. Strategy it is. Don't disclose. It is a strategy, but it is a strategy, and the plan is to आमगे लुगार जो उरला न्हू आमगे फुडगे पिळगे पासत सामान दवरपाक. Yes.